खूप लोक किंवा तरणाटे सुद्दां आज वेगवेगळ्या साहित्याच्या मळार रोमन लिपींतल्यान लेखन करतात. बाब सावयो आमचो आमी मडगांव तो केन्ना केन्ना आमचे बरयत आसता. तो एक बरो पत्रकार. आय वेलकम द क्रिटिसिजम. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना सुद्दां क्रिटिसिजम वेलकम करता. हांवें केन्नाच कोणा एडिटराक आनी रिपोर्टराक फोन मारून क्वेश्चन केलो ना तूं आज अशें कित्याक बरयलें काय म्हणून. दॅट इज माय वे ऑफ स्टायल. पूण तो बरयता म्हणून न्ही, पूण तो एक्टिवली बरयता. खंय कितें जालें आतां कोणें तरी म्हटलें ताजें उलयत आसतना कितें जालें की सावयो पावता. आमी कितें जालें जाल्यार तो सावयो फोन मारता मातसो यो रे तो रोखडो येता इंट्रस्ट घेवन. म्हणजे बाय हार्ट ही डज द वर्क ऑफ रिपोर्टिंग. दॅट इज हीज क्वॉलिटी. आनी अशें सगळे हे आतां 6 जाण पळय तांकां आमी सत्कार केल्या, तांकां आमी आज हांगा पुरस्कार भेटयले. ह्या सगळ्यांनी आपल्या स्पियरांत आपल्या क्षेत्रांत आपल्या मळाचेर त्या क्षेत्राच्या मळाचेर अत्यंत बरें काम केल्लें आसा म्हणून आज हांगा तांकां पुरस्कार मेळ्ळे. दालगाद कोंकणी अकादेमीच्या वावराची हांव तोखणाय करतां. कोंकणी भास आनी संस्कृताय वयर काडूंक अकादेमी निरंतर प्रयत्न करता आनी उजवाडाचो फोलेर जावन येतले पिळगेक स्फूर्ती दिता. ह्या पुरस्कार न्हयच तुमी केलोल्या वावराची दखल घेवन दिल्यात अशें न्हय. बगर पुरस्कार दिवप म्हणजे आमचे अस्मितायेचो आनी संस्कृतीक दायजाचो समारंभ. पुरस्कार जिखलोल्या मानेस्तानो कोंकणी भाशेचो विकास करूंक आनी ती फुडले पिळगे मेरेन उखलून दवरपाची जबाबदारी तुमच्या भुजांचेर आसा म्हूण आयचो पुरस्कार भेटोवन सुवाळो हो उगडास करता.